मायमोगाचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. दांडेवाडी चिंचणे रस्त्यार अपघात. इनोवा कारीचो स्कूटरीक धक्को. स्कूटर चलोवपी बायलेन हॉस्पिटलांत व्हरतना घेतलो निमणो श्वास. गोविंद गावडेचेर टिका ही राजकी खेळी. निमित्त कला अकादमीचे. गोविंदाक बदनाम करून सकल देंवोवपाचो डाव. गोविंदाची मजतीक धावले गोवा कलाकार. राजदीप नायकान दिले कला अकादमीत येवन नाटक पळोवपाचे निमंत्रण. रंगली 9A सायड फुटबॉल सर्त. आक्षी स्पोर्ट्स क्लबाचे बेतोडा युनायटेड क्लबाचेर जैत. सेल्विटन फर्नांडीस स्टार ऑफ द मॅच. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शुक्रारा दांडेवाडी चिंचणी रस्त्यार अपघात जालो. इनोवा कारीन स्कूटरीक धपको दिलो. स्कूटर चलोवपी बायलेक हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण येयलें. कुंकळी पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते दांडेवाडी आसात आनी दांडेवाडी आज सकाळ फुडें एक फॅटल एक्सिडेंट जालो. एक बायल मनीस जी आसा ही सालझोरा वचपा हेजेर रावताली आनी ह्या हेजेर एक इनोवा गाडी जी आसा ही कुंकळच्यान मडगांव वताली आनी ही कर्नाटकाची गाडी आसा. हेंचो खंय तरी कंट्रोल गेलो आनी तेणी ह्या बायलेक धक्को दिलो आनीक गाडी व्हरून लायटी खांब्या मारली. ती सुद्दां हाय टेन्शन. आज एक बायलेचो जीव गेले कडेन आसा आनीक तो सुद्दां एक्सिडेंट जावन आनी त्याच बरोबर हांगा लायटी खांब उडयला. लायट ना लोकांनी आमचो जो हांगचो सरपंच आसा वालेंतीन बारेटो तेणें एक अपील केले कडेन आसा की बायपास काडचो म्हणून. सकाळ फुडें 7 सुमार एक एक्सिडेंट जालो आनी एक बायल मनीस एक्सपायर जाली. टोटल एक्सिडेंट. सो ती गाडी आहा ती व्हेकल आहा ती 9 नॉट म्हणटा आनी सारकें देवर ओवर स्पिडींग आनी ती फूल स्पीड आनी रस्त्यार कोण आसना. रोड वॉज ओपन बट एक बायल मनीस सायडीनसान येताली ती सारजोरा गुडेर न्ही वयता म्हणून. सो ह्या मनशांनी ती उडयली आनी ते आय डोंट नो ते अंडर इन्फ्लुयन्स ऑफ आल्कोहोल आहले वो तेंक वीड येयली ती आमकां कांय खबर ना. आनी बेस्ट सुद्दां एक आमगेलो एक जीव गेलो. कळ्ळें तुका. पूण हे आज पळोवपाक गेल्यार आमच्या ऑब्जर्वेशन प्रमाणे हे आतां पळय रामलस घायले 50% गूड एंड बॅड. हे घायले इतली फाटी एवॉयड करपाक तो हें आसा तो हे व्हायब्रेशन आहा ती एवॉयड करपाक ते कार फूल स्पिडींतली वयताय. रिफ्लॅक्ट जाली गाडी आनी ती भायलो गेलो जीव गेलो. बरोबर लायटी खांबोय उडयलो. लायटी खांबोय उडयलो. सद्या लायट ना बट वी आर मॅनेजिंग आमगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी म्हटलो. आमकां एक्चुअल म्हाका रायट डिसिजन घेतले कित्याक हिंगा आतां चड एक्सिडंट जावपा लागलो. आमगे सदां रिक्वेस्ट आहा एक बायपास करचो म्हूण तेय ते कानार ना. सो एश कोन्न लोकांनी जीव गेलो परस गव्हर्मेंटान कितें जाल्यार कंप्लीट दिवपा पडलें. चडसो बायपास काडल्या हे प्रॉब्लेम सॉल्व. हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व कित्याक हो इज अ लोकल रोड. हिंगा लोक बेसतो इस्कला पावोवपाक बसऱ्याचे वचपाक हे रस्तो उजार करता. पूण एक तरी बायपास केलो. सगळे आख्खे गोंय भितर सगळ्याक म्हणून गव्हर्मेंटान बायपास केले. पूण एक आमगेले सिलेक्ट ऑर्डर कित्याक काडपाक सोदना. फकत हे मोठा एक्विशन प्रॉब्लेम. एक्विशन आहा ते एका एक्सपान्शन एक्विशन चालू आहा तेंगे. तेच एक्विशन तरी पिण्याक गेल्ले जाल्यार रस्तो बरो जातालो सेफ जातालो आनी लोकां जीवूय वाचता. एलोवेटीक म्हूण ते पळय हे पळय स्पीड घेत वयताय त्यो गाडी वयर सावन सकयल लोकांक घरांचे पडपाक दिसताय. सो हेजेर कितें जाल्यार विचार जावपा जाय आनी आमी मागता म्हणजे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर PWD मिनिस्टर तो जाणा तो डेली ट्रॅव्हल जाता तेणी चोयचें आनी आमचे कडेन आयकोचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. कला अकादमीच्या निमतान गोविंद गावडेचेर टिका ही राजकी खेळी. ताका बदनाम करून सकयल देंवोवपाचो डाव. त्याच्या वेली टिका सोसून घेवचे नात. गोवा कलाकार ह्या बॅनरा खाला कलाकारांनी शिटकावणी दिल्या. जाल्यार राजदीप नायकान ह्या सगळ्यांक कला अकादमीत येवन आयचे नाटक पळोवचें अशें म्हणत आयज जातल्या नाटकाचें निमंत्रण दिलां. कला अकादमीची दुरुस्ती चालूच आसा. तरीकय नाटकांत तियात्रांक थिएटर उक्तें केलां. दुरुस्ती उपरांत थिएटरांत गळटी लागल्या.
PA सिस्टम चलना म्हण दरेका नाटक वा तियात्र पंगडाक आपली स्वताची PA सिस्टम हाडची पडटा. कोट्टींनी दुडू मोडू नये ही अवतिकाय आशिल्ल्यान गोंयच्या आघाडीच्या कलाकारांनी पणजे बसका घेतली. मिडियांतल्यानय चर्चा जाली. तेतून कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेचेर टिका जाली. तेका गोवा कलाकार हे संघटनेन जाप दिल्या. की कला अकादमीच्या उलोवच्या पेक्षा टिका आणि आरोप करपाचें काम चड जालें. ते आरोप आणि टिका करपी एक मोजक्याच मनीस आसले. ते वातावरण पळयतकीर अशें दिसलें की ही सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांची बैठक काय कितें दिसता की यांच्या फाटल्यान एक राजकीय कोण तरी एक व्यक्ती आसा आणि ती तांकां पुश करता की गोविंद गावडेचे तुम्ही मातशी बदनाम करात, ताका मातसो खाली उडयात आणि एक राजकीय वृत्ती एक खेळी चालू आसा अशें दिसता. आमी सगळे बहुजन समाजाचे कलाकार आसा आणि आमी जे गोवा कलाकार हांगासर उपस्थित आसा असली टिका आणि आरोप आमी खपोवन घेवचे ना. गोवा कलाकारी संघटना खंय मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळी. आपूण कला अकादमी आसली तशी करून दिता अशें खंय ताणें हे संघटनेक उतर दिलां. ह्या जाळवणदाराचेर पत्रकारांनी प्रश्नांचो शिंवर केलो. ज्या प्रश्नांच्यो जापो गोंयच्या कलाकारांक अजून मेरेन मेळूंक नात. पळयात ते प्रश्न आणि तांच्यो जापो. कला अकादमी रिपेअर करून सुद्धा जर कला अकादमी भितर उदक वता ते तरी खबर आसा तुमकां? पेपराचेर येयल्लें तें उदक गायटा पण ते सारकें आसा उदक भितर येवप हे पडलें ते तरी खबर आसा. ते पयलीं जालें आनी तूं तें उदकाचें सांगता न्हू. ते उदकाचो प्रश्न आसा न्हू. कांय गोष्टी आसतात ना जायना जनरल मरे पूण तरी आसतना आमची नाटकां तरी आसतना आमची नाटकां जाता हें इम्पॉर्टंट आसा. तें उदक पडटा म्हणून आमी वचोंक ना. समज तुमचें नाटक आशिल्लें नाटक चालू आशिल्लें मदीं समज गळटालें प्रेक्षकांचेर पडटालें सो तुमकां तें पळयल्यार बरें दिसपाचें. तुमी कितें करपाचें असं म्हणपाचें पयलें सद्या पडोवंकूच ना. ह्या प्रश्नाचें उत्तर पयलीं गेल्यार दिसाक पडले आमच्या नाटकां पडोवंक ना. अशें कशें तुमी तुम्ही आता सांगले साऊंड सारको हा पण मिनिस्टरान मानून घेतला की साऊंड सारको ना. मिनिस्टरान सांगला की साऊंड सारको ना म्हणून तुमकां दिसता कशें. आनी दुसरें म्हटल्यार ते कला अकादमी तियात्र कॉम्पिटिशन जाता गव्हर्मेंटाचे. तेणी सगल्यांनी हे बायलो साऊंड हाडलो आनी ताका सांगला लेटरूय केल्ली हा की साऊंड सारको ना. तर तुमचो ताका साऊंड सारको जालो. सुरुवातीक फर्स्टच नाटक जालें न्ही इतले हुशार ताणें बायलो लायल्लो ना साऊंड ना साऊंड भायर हाडलो. Sir, with all due respect, तुमचं आयज media briefing कोण म्हाका was it to defend what is said against Govind? तुम्ही कलाकार म्हणून आमी तुमकां विचारता सद्याचे कंडिशन आसा ते पळोवन तुमकां कितें दिसता? ना पळय सद्याचे कंडिशन आसा त्या प्रमाणे न्हू. हांवें म्हाका दिसता आतां ती कला अकादमी ओपन केल्यार 1, 2, 3 फावटी तरी नाटकान कामां केली. सगळें सारकें आशिल्लें. म्हाका आमकां तरी म्हाका सारकें दिसलें. साऊंड पळय साऊंड म्हाज्या दृश्टीन सारको आसा पूण तरी आसतना कितें अडचण जावची न्हू म्हणून आमी दुसरो हाडटा. कितें दुसरो हाडटा म्हणून आमी अडचण जाली दुसरो हाडचो पडलो म्हणून तें सांगता तुमकां न्हू. दुसरो हाडचो कित्याक पडलो की आमकां अडचण जावची न्ही. कोणे कोणे येवन सांगलें साऊंड बरो ना साऊंड बरो ना. आमी पयलीं तो साऊंड लायलो. पयल्या नाटकाक आमी तो साऊंड लायलो. आमकां बरो दिसलो. मागीर कितें आमकां एको साऊंड जाय आसलो. आमकां प्रत्येक सांगपाचें नटसम्राट नाटक करपा खातीर आमकां एको साऊंड जाय आसलो. तो डबल साऊंड करपाक तो आमकां तेजेर मेळना जालो. म्हणून आमी विचार केलो की आमी दुसरो एम्प्लिफायर जो साऊंड मिक्सिंग आसा न्हू तो हाडपाचो तयार केला. आनी मागीर तो हाडून आमी तुम्ही भायल्यान ना हेच्या पयलीं आमी भायलें सामान हाडून नासलें. फक्त आमकां एको साऊंडाक लागून हाडचें पडलें. खंय तरी सारकें ना म्हणून तुम्ही भायल्यान हाडून तुमी केलें. आमकां मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां आपूण ती कला अकादमी पयलीं जशी आसली तशी करतो. हो आमकां विश्वास ताचे बद्दल आसा. आदरणीय प्रमोद सावंताचेर आमी विश्वास दवरला म्हणून आमी खुशाल आसा. आनी तुमी एक प्रश्न विचारलो कला अकादमी तुमकां सारकी आसाशी दिसता काय म्हणून. हांव परत एकदां सांगता सारकी आसाशी दिसता हें राजदीपाक विचारात. कारण आयजी तेजें नाटक आसा म्हणून ती सारकी आसा असो म्हणणें म्हाजें. आणि जाणे कला अकादमीची अवतिकाय पळोवन गोंयभरच्या कलाकारांक हाळी दिली त्या राजदीप नायकान गोवा कलाकार संघटनेच्या आरोपांक दिल्ली ही जाप. दुसरो शो आणि तुम्ही ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हाजी ऍड केली आणि माझ्या नाटकाची ऍड केली म्हणून तुमकां सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. पूण पापियानो येतना बेजीक तरी अभ्यास करून येया मरे.
म्हणजे तुमकां खर्चाची खबर ना, ती प्रेस कॉन्फरन्स कितें म्हणटा ती खबर ना, तुमकां आमुडले आनी तुमी आमडीत येयले अशें करूं नाका. कलाकार तुमी फाटीं कणो आशिल्ले कलाकार, तुमचो अभिमान आसपाक जाय एज अ कलाकार म्हणून. जें कितें खरें तें खरें उलोवपाचो असो तुमचे कडेन धाक आसपाक जाय. आनी अशा वेळार तुमी येवन कितें उलयता आनी पत्रकारांक कितें तुमी बुद्दू समजल्या. पत्रकार ते आमचे हुशार पत्रकार, तांणी तुमकां नाका शेवट करून सोडले ते सबंद गोंयभरांनी पळयल्या. जे खंयच्यान प्रतिनिधी येयल्ले पळय तांचे कडेन आनी तांचे कडेन सगळ्यां कडेन विनंती करता की हांव नाटक करताच थंय, पण हांव कशे पद्दतीन नाटक करता तें पळोवपाक जाय जाल्यार मुजरत आयज येवचें. आमी तुमची साऊंड सिस्टम आसतना भाड्याची हाडून कशी करता पळय ती पळोवपाक येवचें. आमच्या लायटीक कितें जाता भानगडी त्यो पळोवपाक येवचें. पड्डो जो आशिल्लो पळय पयलींचो दाट गडगंज ओपनिंग कर्टन, तो काडून आतां ताजेर कसलो पड्डो घातला तो पळोवपाक येवचो. आनी कला अकादमीची जी दशा आसा पळय ती जर तुमी पावना आसत पळोवपाक कला अकादमी, जे पत्रकार परिशदेक बशिल्ले जे कलाकार म्हणून आसा तांणी जर पळोवना आसत जाल्यार मुजरत येवचें. आनी ताज्या उपरांत खरें फट कितें आसा तें तुमी जुस्तीस करचो. कारण तुमी आयज लोकां कडच्यान लज केल्या पळय तशी लज आनी करून घेवं नाका. कारण कितें उलयतना निदान बेजीक तरी गजाली येता कलाकार म्हणून तुमकां खबर आसपाक जाय. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पेडणे आगरवाड्यार कोयराच्यो राशी वाडत गेल्ल्यो. 3 दिसां आदीं गोवा 365 तो फोकस केल्लो. दुसरेच दिसा थळावे पंचायतीन कोयराचो विशय जाग्यार घातलो. झाडां मेळ्ळी, पंचायत एक्टीव जाली. आता कोयर उडोवपी कितले गंभीर जाता तें पळोवपाचें. पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट. गोवा 365 फाटल्या 3 दिसांकूच एक स्टोरी हायलायट केल्ली की हांगासर खूब कोयर उडयल्लो आसा आनी सगळ्यो बुशीस म्हणजे झाडां सगळीं रस्त्याचेर येयल्लेली आसलेली. आणि म्हाका दिसता गोवा 365 जेन्ना हायलायट केले तेन्ना आगारवाडा पंचायतीन इमिडिएट म्हणजे दुसऱ्याच दिसा ह्यो बुशीस कट केल्यो आनी शॉवेल हाडून सगळें साफ केलें. आतां कोयर जो गार्बेज आसा तो गार्बेज तेंच्यांनी शॉवेलान तशें फुडें धुकलून दिला, पूण खरो तो काडपाची गरज आसा. तो तेंच्यांनी खरो इनिशिएटीव घेवन तो काडचो. कारण जर स्वच्छ गोंय जर तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार हो कोयर दवरून फायदो ना. आनी जाता जाल्यार जसो आमी फाटल्या आठवड्याक हरमला आनी मांद्रेच्या सारके बॉर्डरीचेर असोच कोयर उडयताले आनी गोवा 365 अशेंच हायलायट केल्लेले. आनी थंय आतां एक पुलीस तेंच्यांनी दवरलेलो आसा. तो जाता जाल्यार पंचायतीक सगळ्यांची रिक्वेस्ट आहा की एक हांगासर एक गार्ड सुद्दां जर कोणूय दवरलो जाल्यार कोण हाडून हे उडोवचो ना कोयर. एकदां कोयर उडोवपाक सुरू जाली न्हय काय ती मागीर व्हडली गार्बेज थंय डंप जाता, डंप सायट जाता. दिल्ली हांगासर की आगारवाडे वयर वलतार वयतना झाडां वाडा रस्त्यार येयल्ली. आमचो सचिन रावत आहा सरपंच आगारवाडे पंचायतीचो सरपंच, ताका सॅल्यूट मारता हांव की तेणी मिटींग घेवन स्वताच्या सगळ्या टिमीक घेवन पंचायत मंडळाक घेवन मिटींग घेवन हे सोमतेच दुसऱ्या दिसा फूल क्लीन केलें. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. उत्तर प्रदेशात योगी सरकारान राम मंदिराच्या इतिहासाचो अभ्यासक्रमात आस्पाव करपाचो निर्णय घेतला. राम मंदिरच न्हू तर धर्मीक, पौराणीक, आध्यात्मीक विशय भुरग्यांक शिकयतले. गोंयच्या अभ्यासक्रमांतय गोंयचो धर्मीक इतिहास शिकोवचो हिंदू जनजागृती समितीन मागला. गोव्यामध्ये वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव अर्थात त्याला आपण हिंदू अधिवेशन असं म्हणतो. यावेळेस त्याला आपण वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव म्हटलेले कारण भारताबरोबर अनेक देशातले हिंदुत्वनिष्ठ विचारक, अधिवक्ता, मंदिर विश्वस्त, उद्योजक असे सगळेजण याच्यामध्ये सहभागी होतात. वास्तविक पाहता या अधिवेशनाच्या कालावधीचा जर आपण विचार केला तर 2012ला सुरू झालेलं हे राष्ट्रीय स्तरावरचं हिंदू अधिवेशन एक वैश्विक स्वरूप प्राप्त होतंय त्याला. आता या अधिवेशनामध्ये अनेक गोष्टी झाल्या. जसं 2012ला आपण एक उद्घोष केला होता की भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करा.
आणि या मागणीचं जे काय स्वरूप आहे ते आता भारतापुरतं मर्यादित राहिलेलं नसून विश्व पटलावरती येऊन अनेक देशांचं समर्थन देखील याला मिळायला लागलेलं आहे. अगदी 22 जानेवारी 2024 ला राम मंदिरातल्या रामलल्लांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा ज्यावेळेस होत होती त्यावेळेस अनेक देशांचं वृत्तवाहिन्या असतील, टीव्ही चॅनल्स, प्रिंट मीडिया असेल यांनी ज्या बातम्या प्रसारित केल्या त्या बातम्यांमध्ये सुद्धा राम मंदिराबरोबर भारताची वाटचाल आता रामराज्याकडे किंवा हिंदू राष्ट्राकडे होते आहे अशा समर्थन करणाऱ्या बातम्या त्या ठिकाणी आलेल्या. या अधिवेशनाचं स्वरूप ज्या प्रकारे आता हे वाढत चाललेलं आहे, यावर्षी सुद्धा या अधिवेशनामध्ये अनेक प्रकारचे विषय हाताळले जाणार आहेत. काही विषय राष्ट्रीय असतील, काही विषय राज्य लेवलचे असतील, काही विषय स्थानिक असतील. याच्यामध्ये असतील मुख्यत्वे करून गोव्याच्या दृष्टिकोनातून यावर्षी जो आपण एक विषय या अधिवेशनामध्ये प्रामुख्याने घेतोय त्याच्यामध्ये ज्याला राष्ट्रीय स्वरूप सुद्धा प्राप्त होणार आहे. देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी आताच 2 दिवसापूर्वी नालंदा युनिव्हर्सिटीच्या संदर्भातलं जे पुनर्स्थापनेच्या दृष्टिकोनाने एक पाऊल उचललेले अतिशय स्वागतार्ह पाऊल आहे याच्यामध्ये की ज्या गोष्टीमुळं विश्वामध्ये आमची ओळख एक भारत विश्वगुरु अशा प्रकारची होती आणि पुन्हा एकदा बनेल त्याचंच एक पाऊल आहे. आणि निश्चितपणे खात्री आम्हाला या ठिकाणी की या पद्धतीने जे पाऊल उचललेलं आहे ते पाऊल भारताला विश्वगुरु बनवल्याशिवाय राहणार नाही. येत्या 24 जून ते 30 जून या कालावधीमध्ये गोव्यामध्ये रामनाथ ही होंडा या ठिकाणी आपण एक वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन अर्थात 12वं अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन घेत आहोत. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गावकार आणि भक्ती पै बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयचे दायज राखून दवरपाच्या हेतान फेस्ताकार टीम दर वर्सा फणसाचे फेस्त मनयता. पणजेच्या गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसींत अंदू हें फेस्त जालें. खवय्यांनी गर्दी केल्ली. पणसाचे वेगवेगळे जिनस विकते घेतना लोक दिश्टी पडले. So thank you very much, Goa 365, for supporting our Ponsache Fest. It's been a wonderful event today at the Goa College of Pharmacy in Panjim. We are promoting the jackfruit. The jackfruit is going to be the food of the future. And we have experts like Miguel Braganza today here talking about the jackfruit. Prakash Kamath are here. So at the moment, the jackfruit is a neglected fruit in Goa. I go around villages and I see the jackfruits on the top. They rot in the rains and fall down. But if you go to the next town called Kumta in Karnataka, that is going to be a world center soon for jackfruits. They are going to have amazing technology. It's a plant that was neglected, which now you can grow in your own homes, but it has drawn world attention. You have named varieties in jackfruit, which you can grow yellow, cream color, red color. Grafts are available also. These festivals are to recognize Goa's heritage, culture, the life of people, and empowering marginalized communities within Goa.
गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. 9A सायड फुटबॉल सर्तीत आक्षी स्पोर्ट्स क्लबान बेतोडा युनायटेड क्लबाक हारयलो. 5-0 अशा गोल फरकान ही मॅच सोंपली. कुट्टरी सेंट एलेक्स चर्च खेळामळार 9A सायड फुटबॉल सर्त जाली. आक्षी स्पोर्ट्स क्लबान बेतोडा युनायटेड क्लबाक 5-0 अशा गोल फरकान हारावन स्पोर्टिंग क्लब विराभाटान घडोवन हाडिल्ल्या फुटबॉल सर्तीचे सेमीफायनलीन सुवात मेळयली. बेतोडेचो गोलकीपर शॉन डायेजान उत्कृष्ट प्रदर्शन केले. सेल्विटन फर्नांडिसाक स्टार ऑफ द मॅच किताब फावो जालो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आणि आता घेऊया वेध हवामानाचो. आयतारा घसघशीत पावस रकतलो. हवामान खात्यान रेड अलर्ट दिला. उटंगराच्या पावसाक घसघशीत वाऱ्याचो सांगात मेळटलो. आयएमडीन दिल्ले म्हायती प्रमाण राज्यात कमी चड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडटलो. ह्या हवामानाच्या परिस्थितीक लागून पुराय राज्यात पावस आपले अस्तित्व दाखयतलो असो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. तापमानात व्हडलोसो फरक दिसपाची शक्यताय ना. चडांत चड तापमान सुमार 28 डिग्री सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. पावसा वांगडाच वादळी हवामानाचो अदमास उक्तायला. वाऱ्याचो वेग वरा फाटल्यान 35 ते 45 किलोमीटर उरतलो. तो वरा फाटल्यान 55 किलोमीटराचेरय पावूं येता. 21, 22, 24 आणि 25 जुनाक उत्तर महाराष्ट्राचे दर्यादेगेर आणि ताचे कुशीक वारो घोळटलो. धोक्याच्या हवामानाक लागून नुस्तेमाऱ्यांनी ह्या काळात दक्षिण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर आणि ताचे कुशीक वचचे न्हय असो सल्लो दिला. आयताराक हवामान विभागाचो रेड अलर्ट. आयतारा खर हवामान. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस. तापमान उरतले थीर. आयतारचे तापमान 28 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांनी बोटी दर्यान सोडच्यो न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.